पुराय देश भ्रष्टाचारात बुडला। नारी शक्ती हो एक केंद्र सरकाराचो जुमला। परत नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत येत जाल्यार देशाची वाट लागतली। गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान भंय उक्तायला। गोंयचो सगळो फोर्स एकठांय येवन राष्ट्रविरोध कारवायो करपी राजकीय शक्तींक जाप दितले। येता ते लोकसभा वेंचणुकेत दोनय सीट आमीच जिखतले। काँग्रेसीच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी विश्वास उक्तायला। कुट्टाई काँग्रेस ब्लॉकाची बसका जाली। अमित पाटकर, कार्लोस फरेरा, एल्टन डिकोस्टा, युरी आलेमाव, ऑलेन्सियो सिमोनशान कार्यकर्त्यांक गायडन्स दिले। कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लायली। ही जैताची चिन्ह आशिल्ल्याचे काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मिडियाक सांगले। आयकात काँग्रेस फुडाऱ्यांक। गोवा आज इतले म्हणल्यार तुका सांगलें प्रत्येक पावलार करप्शन आसूं, रेप आसूं, मर्डर आसूं, वी आर एट नंबर 1. अनएम्प्लॉयमेंट वी आर नंबर 1. सो म्हाका दिसता दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ प्रमोद सावंत सरकार। लॉ एंड ऑर्डर आमी टायम एंड अगेन काडत आसा। लॉ एंड ऑर्डर इज अ कंप्लीट फेलियर। आनी जे तांच्या पंतप्रधानाचो जो नारो आसा नारी शक्ती आणि नारीक वाचोवपाचो, म्हाका दिसता इट इज ऑल अ जुमला। दे आर नॉट एट ऑल सिरियस। तुम्ही फाटल्या दिसांनी पळयलें की चवथीच्या टायमार तांणी जे अधिवेशन आयलें, बील घातलें, वुमन रिजर्वेशन बील, तांचे वील ना, इच्छा ना करपाची। इच्छा करपाची आशिल्ले जाल्यार 2024 तुम्ही ते इम्प्लिमेंट करपाक आशिल्ले। म्हाका दिसता तांणी लोकांक एक आशा दाखयल्या, जे महिलाचे वोट आसा ते खंय तरी एकठांय करप आनी 2024 तांचो एकूच एम आसा की कशें तरी परत सत्तेर येवप। आनी समज जर बाय चान्स जर 2024 जर मोदी सरकार जर आयलो जाल्यार म्हाका दिसता देशाची वाट लागता। या आमचे आयज कुट्टाय जे आसा, कुट्टाय जायते मुद्दे आसा, जे डबल ट्रॅकिंग इश्यू आसा, नाल्यार आमचे सांकवाडे जे मॅक्सिमम इलिगलिटी चलता तो मुद्दो आसा। बारीक लोकांचो आयज इश्यूज आसा, लायट, उदकाची बेजीक एम्युनिटीज पळय आसा, स्पेशली इन सांकवाड, ती आजून पासून सॉल्व जायना। सो समवेर ऑन अदर आमचो जो MLA जो आसा तोय फेल जालेलो आसा हे बारीक बारीक मुद्द्याचे सुटकाय काडपाक। सो आयज आमी एक ब्लॉक कमिटी मिटींग दवरला आनी तितून आमी सगळे मुद्दे जे लोकांचे प्रश्न आसा ते आमी आयकतले आनी वी वील पुट इट टू दी लिडरशीप एंड वी आर होपिंग दॅट एज वी हॅव अ यंग लिडरशीप दॅट आर फोर्थकमिंग कॅन्डिडेट ऑल्सो विल बी अप टू दी एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल हू आय वॉन्ट टू सजेस्ट names today. The President has said that it is a time to all for us to come together, all the regional parties and everyone, like-minded parties. Definitely we will work as one and see that Congress wins. See, our agenda is, our motto is for the Congress to win both the seats. So definitely I feel सगळ्यांचो आधार घेन मेन म्हळ्यार कितें लिडरूच ना काय, आमकां मनीस जाय, आमकां वोटर जाय, कार्यकर्ते जाय। आज म्हाका दिसता हॉल भोवला चोयन पण सकाळून दिसती पडा अशे कार्यकर्ते जाय आनी जेन्ना कार्यकर्ते मेळटाय तेन्ना आमकां उमेद येता। लिडरान पार्टी जिखोवन हाडपाक ना, मेन म्हणल्यार सपोर्टर जाय। म्हाका दिसता हे एरियाक आमगेले सगळे कार्यकर्ते स्ट्रॉंग आहाय आनी डेफिनेटली वी वील वीन बोथ द सीट्स, नॉर्थ एंड साउथ वी वील वीन एंड वी आर श्योर ऑफ विनिंग। वी हॅव कम हियर फॉर अ ब्लॉक मीटिंग एंड जे लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां आज गोंयभर जो मेळटा, an initiative that the party president along with the MLAs we decided that we should go to strengthen the bloc. We had a meeting in Dabolim, also there were a lot of Congress workers and definitely we are listening to their sentiments because if you look the trend of the elections that were just happened, the assembly elections, the Congress got about 10 lakhs votes more than the BJP. But they होईना होय म्हाका दिसता मायक्रो मॅनेजमेंट इज वॉट इज द नीड ऑफ द आर आनी मायक्रो मॅनेजमेंट आमी जे आमगेले आयचे आमचे बाब पिटर जावं बाब ऑलेन्सियो बाब ऑरविल दे हॅव टेकन एन इनिशिएटीव टुडे इन दीस पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी. इट हॅज बीन अ काँग्रेस बेस्टन एंड आय एम क्वायट शुअर जे लोकसभा इलेक्शनाक वी वील डेफिनेटली गेट अ गुड लीड हियर. सो इट इज ऑल अबाउट एड्युकेटिंग आवर वर्कर्स ऑफ हाऊ टू गो अबाउट इट. And आम्ही हुई चुकताय, so whatever feedback, there is an assembly session as well, so we are taking feedbacks as well. Whatever needs to be highlighted as leader of opposition, as Congress party, we will highlight in the interest of the party. GOA365 खातीर हिरू महाले आणि सानिका नागवेकर।